दिवचलेच्या श्री संस्थान महामाया कालिका देवी त्वष्टा ब्राह्मण समाज देवस्थानात ह्या वर्सा सावन दर श्रावणाक शुक्रारा पाळणो जाता। ह्या देवस्थानात नव्या देवीच्या मुर्तींचे श्रावण म्हयन्यात स्थापना केल्या। आरडेक्स गोवा खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकार। आमच्या महामाया कालिकेची ही प्रथा श्रावणी शुक्रार आम्ही पयलीं करताले। ह्या वर्सा आम्ही नवीन मूर्ती हाडली, उत्सव मूर्ती। ह्या उत्सव मुर्तीचे आम्ही ह्या वर्सा अशेंच आमच्या मनान येयलें विचार येयलो की पाळणो हे करचो म्हणून आम्ही आतां आमी प्रत्येक शुक्रारा श्रावणी जे कितले शुक्रार येता ते प्रत्येक शुक्रारा पयलीं सकाळीं आमी अभिषेक करता। अभिषेक जाला गो मागीर हे सांजचे आमी पाळण्यांत घालून देवीक पाळण्याचेर झुलयता। सुवासिनी येता आनी त्या सुवासिनी एका हळदी कुंकू घालता आनी असो करून आमी हो उत्सव ह्या वर्सा चालू केल्लो आसा। तेन्ना असो फुडें प्रकार आमी चालू दवरतले आनी हे आमचे उत्सव बरे भशेन मारून घेतले। त्या देवस्थानाची स्थापना जाली आनी ह्या देवीची मुर्ती हाडून हांगा आमी स्थापना केली आनी असो आमचो वर्सात एक मुख्य उत्सव आसा तो रथोत्सव आसता। मागीर आमची हितून वसंत पुजा जाता, मागीर आमचो गुलाल जाता मार्चान हितून आनी एक आमची अशा प्रथा पयलीं सुद्दां आमी मुर्ती स्थापन करच्या पयलीं जाली। एक आमी सत्यनारायण महापुजा करता हांगा संक्रांतीच्या निमतान, मकर संक्रांती।